हॅलो मोहीन बाब, तुम्ही नितीन गडकरीक मेळ्ळे म्हूण आयकता. कित्या म्हणजे कितें आसले तुमच्या डिपार्टमेंटाचे गोंयची कितें कामां? या कित्याक हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आसा हय. आनी तेन्ना नॅचरली हांव तेका एक 11th तो येता ते ब्रिज लिंक रोड इनॉग्रेट करपाक मोपाचे हय. आनी 12th 12 तारखे तो म्हाज्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन येता दाबोली. तुमकां खबर आसतली ती हय. फावंडेशन घाल फावंडेशन. फ्लायओव्हर फ्रॉम ग्रेट सेपरेटर दॅट इज फ्रॉम एअरपोर्ट रायट अप टील क्विनी नगर 650 crore प्रोजेक्ट. तेजे तो म्हणजे ते फाउंडेशन स्टोन कामांची सुरवात जातात तेका लागून तो येता आनी थिंगाय हांव तेका एक फंक्शन दवरता. त्या फंक्शना बद्दल आनी ते काम कशें व्यवस्थितपणे जावपाचे ते डिस्कस करपाक हांव आयिल्लो. हो एक ओके. विशय आशिल्लो. ओके. दुसरो विशय हांवें तेंचे कडेन डिस्कस केला. लास्ट टाइम एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा ते ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते हय. काडपा खातीर तेंचे कडेन आमी पयशे मागिल्ले आनी तेणी 100 कोटी दिल्ले. दिता म्हटलेले या तेन्ना. 100 कोटी दिता म्हणलेले आमी 300 कोटी मागिल्ले. हा. आता हांवें तेका सांगलां तुमचे पयशे जाय ते जायच, म्हाका ऑल्सो कोण तरी एक एक्सपर्ट धाडून दी or a committee of experts which will further identify हम्म. and the root cause of more accidents happening on Goa roads where people are dying. कितें तरी म्हाका सोल्युशन ते एक्सपर्ट पॅनला कडेसून गोंयच्या सरकाराक दिवचे म्हूण आनी ते निवारण करपा खातीर आमकां पयशांची गरज पडटली ब्लॅक स्पॉट काडपा आनी ते काम करपा तेय आमकां जाय म्हूण. सो तेणें सांगलां गोंयचे खातीर आपण सदांच काम करपाक मुखार आसा आनी फुडाराकूय आसतलो करया म्हूण सांगलें तेणें. आनी आपण 12 तारखे येता तेन्ना आपले डिटेल ते सगळे डिटेल्स तुमी दिल्यार आनी बऱ्या पडटले. ओके. 2 गजाली आसल्यो तेंचे कडेन. हे 2 गजाल्यो ते दिसा म्हणजे ते दिसा हांव तेजे कडेन मांडटलो डिस्कशन करून सोल्युशन काडटलो. ओके. आनी खंयच्या मंत्र्यांक बी असो प्लॅन आसलो मेळपाचो तुमचो? तसो हांव मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्री हय. मिस्टर वर्मा तेका मेळ्ळलो आसा. फोनारूय हांव आतां उलयलां. आता पार्लिमेंटान तेंचे बेगीन जाल्यार तेकाय हांव मेळटलो आतां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.